मोहनबाब आयज तुमी सावड्ड्या ज्यो ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय तुमगेले जैत जाला कशें कितें दिसता आनी लीड कशी कितें आहा ती? लीड जवळ जवळ आमी 1000 बरोबर आसतले. सद्या लास्ट फायनल आमकां नंबर मेळना. इलेक्शन बरें जालें आसा. फक्त कितें जालें ना, जे आमचे आमी टोटल 6 कॅन्डिडेट आहले, पूण जे बाकी काँग्रेस म्हणा RG किंवा आम आदमी पार्टी आनी इंडिपेंडंट जे आहले बाकीचे पळय ते सारके स्लो सकयल आहा. नाजाल्यार ही लीड आमगे भरपूर आसतली, 2000च्या वयर आसताली. सो ते बाकीचे जे फेदेर आहा ताका लागून BJP ही आमी जितली मतां काडपा आहा तितली काडल्या, पूण जे काँग्रेस किंवा ते बाकीच्यान कम मतां कमी काडली. सो इंडिपेंडंट जो एरोप्लेनाचे आसलो आदिश गांवकर तेणे मातशें टफ हें केलें आमकां 1000च लीड जालें. प्रतिस्पर्धी आतिश गांवकर आसले. प्रतिस्पर्धी आदिश गांवकर आसलो. कितके तुमकां एक्सपेक्टेशन कितके आशिल्ले हरशीं? ना एक्चुअली कितें आमगे विनय भाई तेंडुलकर बी आसा किंवा आमगे जे कोण आसला ते कितें म्हणटाले 1800 किंवा 1000 तशें वयर आसले किंवा आमी म्हणटाले 2000 भितर आमी लीड जाता म्हणून लीड. वोटींग जो आमगे हे आसलो हो असोच आसलो, फक्त लीड कितें जाला कारण जे बाकीचे जे कमी आहा पडले म्हणून आमगे मातशी लीड कमी दिसता. तेंच्यांनी मतां काडली जाल्यार तूं लीड आसा. तेंच्यांनी मतां जर काडले जाल्यार 100% आमी चड लीड आसतालो. हां हां ओके. कारण कितें इंडिपेंडंट आनी तुमच्या मदींच फायट जावपाचें कारण कितें? तुमचेच कोण अशें कितें ताका सपोर्ट आशिल्ले काय कशें कितें? ना हें कितें आहा लोक कितें पळयता BJP वर्सीस कोण लोकांचें कितें आहा BJP आतां आमी आसा पळय मोहना वर्सीस आतिशा दवरलो. सो तांकां लोकांनी मातशें हें केलें ना, एक्सेप्ट केलें ना RG बीची. ताका लागून आतिश आसता पासून वयर सरलो. आतां हे विनींग श्रेय कोणाक दिता तूं? विनींग श्रेयाचे आमगेलो आमचो आमदार गणेश गांवकर, विनय भाई तेंडुलकर आसा आमच्या वांगडा, संगीत आरसेकर आसा, आमचे तिनूय पंचायती सरपंच आसा, सुवर्णा ZP सुवर्णा तेंडुलकर आसा, आमचे कार्यकर्ते म्हागे इलेक्शन एजंट आहा सगळे आमगेलो शशिकांत आहा, बबन आसा, नितीश आहा, कल्पेश आहा, तेज आमचो गोंयचो CM आमगेलो सगळे मतदारांक दिता. सगळे मतदार जे आमचे जे समर्थक आसा म्हागेले हे सगळ्यांनी हें इलेक्शन तेणी स्वता आपलें इलेक्शन म्हणून लडलेलें आसा. ओके थँक्यू.